सायलेंट नाव की झाला रिजायन दिला हय आयज रिजायन केलें कितें आसा किती रिजायन रिजायन आतां इलेक्शन लागीं पासून सगळ्यांक खबर आसा आनी प्रत्येकाक खंयच्या ना खंयच्या तरी पार्टी बी जॉयन जावपाक जाय सो त्या प्रमाणे फ्युचर सगळो आतां विशय आतां घेवन आतां रिजायन केल्लें कितें आसा खंयच्या पार्टी जॉइन जातले आमी काँग्रेस पार्टीक जॉयन जावपाचो विचार केला कित्याक काँग्रेस कित्याक काँग्रेस कित्याक अशें म्हणून न्ही पळय आज सद्या काळाची गरज आसा की ज्या पद्दतीन गेल्ली 10 वर्सां BJPच्या हांगा राजवट चल्ले कडेन आसा आनी लोकांच्या भितर एक असंख्य असो एक असंतुश्ट असो निर्माण जाल्ले कडेन आसा की BJP पार्टी आयज परत हांगा येवपा जायना सरकार घडपा ना आनी कित्याक घडपा जायना तुमी वारंवार पळयल्ले कडेन आसा आतां एक 5 वर्सां जर आमकां विचारीत जाल्यार गेल्ले 5 वर्सांक जेन्ना आमदार म्हणून सरकारा भितर म्हाका रुलिंगाक काम करपाची संदी मेळ्ळी आनी ओपोजिशनाक बी काम केल्ले कडेन आसा सो रुलिंगाक त्या टायमाचेर मनोहर भाई जेन्ना आसा तेन्ना एक काम करपाची पद्दत वेगळी आशिल्ली आफ्टर दॅट प्रमोद सावंत हांव ना म्हणलें ना काम थोडेफार केलें पूण तेजे नंतर कांय ज्यो गोश्टी आरोप प्रत्यारोप जाल्ले कडेन आसा आनी तातूंतल्यान सांग्याक खंय तरी डायवर्ट दवरपाचो प्रयत्न केल्ले कडेन आसा सो आयज एकंदर तर विचार केल्ले जाल्यार गोंय स्तराचेर सरळ दिश्टी पडून येता की लोकांक BJP सरकार हें नाका क्लियर आसा काँग्रेस कित्याक अशें तूं म्हणत जायत जाल्यार आयज ऑलमोस्ट तूं पळयलें की काँग्रेसी भितर सुद्दां कांय जे ओल्ड फेसीस आशिल्ले कितें हांगा आशिल्ले ते सगळे कितें हांगचे 10 होलसेल परत तेणी घेतले उरलेले 4-5 आशिल्ले तातूंतले 2-3 तेणी आशिल्ले ते ओडून घेतले आज सद्या कितें सिंगल उरले कडेन आसा आनी ज्या प्रमाणे गेले 7 ते 12 जे सरकार दिगंबर कामतीच्या अंडर जे चल्लेले कडेन आशिल्ले काँग्रेस सरकार तेन्ना खरोखरच लोकांक म्हणजे कशें जावं पूण गोंयची जनता सुखी आशिल्ली आयज गोंयची जनता सुखी आसा सगळ्यांक खबर आसा सो एक नवी फ्रेश टेबल म्हणजे नवी फ्रेश आमी टीम करून काँग्रेसी भितरल्यान फुडें वचूंक शकता आनी सरकार हे फावटी काँग्रेसीची परत येतलें इतलें आमकां ताजो फाटल्या दिसांनी TMC मेळून TMC भितर आमी जॉयनींग जालें ना वेरी क्लियर सांगता तुमी इवन BJP गव्हर्मेंटाक जेन्ना आमी सपोर्ट केला आमी सरळ सांगले कडेन आशिल्लें की आमी मनोहर पर्रीकराक जर CM जाता जाल्यारच आमी सपोर्ट करता आनी त्या प्रमाणे आमी लेटर दिल्लें BJP गव्हर्मेंट डायरेक्ट आमी तशें केलें नाशिल्लें सेकंडरी विशय येयलो पळय TMCचो कांय गोश्टी आसा की इलेक्शन लागीं पावले तर कांय म्हणजे वेगवेगळी पार्टी येतात काँग्रेस पार्टी पयलीं साकून आसा TMCचे नवे विशय विचार घेवन येयल्ले पूण ज्या प्रमाणे तेणें हांगा येयले नंतर जो एक्सेस घेवन लोकां भितर वचपा आसलो तो म्हाका खंय तरी बरोबर दिसना एक्चुली हांव पयलीं स्टार्टींग ताका सपोर्ट केलोय बी आमचो भाव तातूंत भितर गेल्लो सुद्दां तो आज रिजायन जातलो तातूंतल्यान पूण आमी ताका सपोर्ट केलोय बी पूण ज्या प्रमाणे फुडले पळय वर्कआउट जावपा आशिल्लो विशय आशिल्ले ते प्रमाणे म्हाका ते खंय तरी मातशें बरोबर दिसना आनी ताका लागून आमी बॅकफुटार आयले परत आनी परत आतां सायलेंट रावन आतां परत थोडी हें विचार करून आमी काँग्रेसी भितर एंटर जावपाचो तशें मायकलाचो विशय म्हाका कांय खबर ना तो पार्टी लेवलाचेर आनी तांची भितर खबर आसता तो म्हाका कांय खबर ना हांव ताजी कांय कमेंट्स करूंक शकना सद्या तरी सांगेच्या मतदारसंघात सतत सरकार कडल्यान दुर्लक्ष जाला म्हणून हो निर्णय घेता अशें दिसता ना सरकार म्हणून कशें जाता तशें तूं पळोवपाक गेलें जाल्यार गेल्ली 20 वर्सां सांगेक BJPचे आमदार येतात गेल्ली फाटलीं 20 वर्सां ताजे पयलीं MGP आशिल्लो ताजे पयलीं आमचो काँग्रेस हें आशिल्लो पूण जर तूं इन टर्म्स ऑफ डेव्हलपमेंट जर विचार केल्ले जाल्यार सांगे हें गोंयच्या भागाक मॅक्झिमम कंट्रिब्युशन करता आतां 2011तल्यान 12तल्यान मायनींग थोडें फार बंद जालें ताका लागून थोडे फार कमी आसात पूण मायनिंगांतल्यान जवळ मिनिमम 30% रेवन्यू तरी सांगे भाग आमची गोंयची गव्हर्मेंटाक कंट्रिब्यूट करता हें कोणाचें डिनाय करूंक जायना एक विशय जालो आयज गोंय जे पळय आमी तान भागयतात ती तान टोटल सावथ थोडोसो काणकोण थोडो तरी भाग सोडले जायत टोटल सावथ आमची साळावली डॅमावयल्यान तान भागता लोकांची आनी नॉर्थाक ऑलमोस्ट काली आमची उदक पावली कितें आमची सांगेच्यान साळावलीची उदक काली वता आनी कालेच्यान ओपा मेळटा आनी ओपांतल्यान परत नॉर्थाच्या भागाक थोडे फार सादारण एक 10-20% कंट्रिब्यूट करता सो सांगपाचो उद्देश कितले की सांगे हे गोंयची भागा खातीर खंय तरी भांगराची मोती मेळ्ळेले जाता भांगराची मेळ्ळें चलता कळ्ळें पूण तो व्हॅल्यू आयज रिटर्न बॅक तर आमी गव्हर्मेंटाक खंयची गव्हर्मेंट येवं त्या पयल्या ज्या प्रमाणे दिवपाक जाय आसलो कित्याक लास्ट 38 इयर्स जालें उदक सांग्या भितर सगळ्या लोकांक पावयतात पूण जो पळय रिटर्न पे आमकां येवपाक जाय सांग्या भितर तो आजून पर्यंत येयल्ले कडेन ना हें क्लियर आसा तेजी 5% सुद्दां यूज तर आजून पर्यंत जाला आसलो जाता आसलो गेल्ली 20 वर्सां जेन्ना BJPचे आमदार वेगवेगळे येवन गेल्ले कडेन आसा ते हांव तांचेर आरोप करना पूण ज्या प्रमाणे सांगे फुडें हाडपा जाय आशिल्लें त्या प्रमाणाक तें आयिल्ले कडेन ना हें इतलें बी खरें आसा आयज हे 5 वर्सां कितें म्हणटा जाल्यार हांव चड दीस नाका फुडले 8-10 दिसां भितर जे कितें कंट्रिब्युशन 5 वर्सां भितर ओपोजिशनाक रावन येलें आनी रुलिंगाक रावन दोनूय गोश्टींतल्यान जें कितें घडले कडेन आसा तेजें कंट्रिब्युशन फुडले 8 ते 10 दिसां भितर तुमच्या लोकां मुखार सगळें इतलें जे ल्हान ल्हान जे विशय आसा जे आमी सांग्या भागा भितर जे केल्ले कडेन आसा आनी जे बेजीक आशिल्ले आयज सांगी भाग सगळ्याक उदक दितात जाल्यार सांगेच्यान रिवर्स एक पायपलायन कोणाचेर करपाक जालें ना जी आमचे भाग डॅमा फुडल्यान एक म्युन्सिपालिटी येता आनी एक पंचायत येता बाकी सगळे पंचायत आसा ते डॅमा फाटले वटेच्यान येता
जाल्यार फाटल्या वटच्यान जेन्ना मोठी मोठी पायपलायन 160 MLची पायपलायन जेन्ना हांगच्यान वास्को 60 किलोमिटर ट्रॅवल करता सांगे टू वास्को जाल्यार एक रिवर्स पायपलायन सादारण एक 500-800ची पायपलायन रिवर्स अशी उगयेच्यान वाडेच्यान नेत्रावळीच्यान परत आमची रिवणच्यान परत अशी पावली ना. सो हें कित्याक लागलें इतलीं वर्सां आयज ती सँक्शन करून सुद्दां घेतले कडेन आसा आमी. ती कशी घेवं ती गव्हर्मेंट रावन घेवंक घेतना राव गव्हर्मेंटान सपोर्ट करून करना ऑफिसर लेवलार सुद्दां खुबशी गोश्टी जे वेवस्थीत रावन तें काम जाता इतलें आमकां खबर आसा. ऑपोजिशन रावन सुद्दां काम करपाक जाता फक्त काम करपाची पद्दत खबर आसता पळय. आतां कांय गोश्टी आहा त्यो त्या लेवलान फुडें येयले ना कित्याक मदीं कोवीड आयलें तेंच्यांनी सगळ्यो म्हाका उडी मारल्यो. आज प्रसाद गांवकाराक जाय तशी उडी मारपाक मेळटाले मारल्यो कोणी सांगची म्हाका गेल्ले 5 वर्सां जाय तशी उडी मारपाक मारल्यो जाल्यार सांग म्हाका. सो मारले कडेन ना. कोवीड आयले मदें GSTचे विशय जेन्ना आमी आमदार जाल्ले 8-7-8 म्हयने GSTचे विशय आशिल्लो सॉल्व जायनाशिल्लो प्रपोजल फुडें आशिल्ले आं ताजे भायर पर्रीकर बाई जेन्ना बरो नाशिल्लो तेन्ना जवळ जवळ 6 म्हयने म्हळ्यार अमेरिकेक गेले तेन्ना परत मागीर हांगा लास्ट तेंगेलो एक्सपायर जावचे पयलीं 3-4 म्हयने पयलीं म्हणजे जवळ जवळ 6-7 म्हयने ते सगळे ब्लॉकान गेले. इतलेय 5 वर्सांचे म्हणजे सादारण 60 म्हयन्यांतले जे विशय केले ते जाल्यार सादारण आमी 36 म्हयने आमगे कंट्रिब्युशन कांयच जायना मायनस करचें पडटा आमकां उरली 2 म्हयने म्हणजे 2 वर्सां म्हणजे 24 म्हयने. सो ओवरऑल तशें पळयलें जाल्यार 5 वर्सां इतली त्रासदायक आसून सुद्दां पॅन्डेमीक सगळें जालें आसून सुद्दां आयज मॅक्झिमम आउटपूट म्हाका म्हागे एरियांतल्यान तरी म्हाका काडपाक मेळ्ळे कडेन आसा हेजेर हांव समाधानी आसा. सरकारान केलें केलां न्ही तें करून घेवपाची कुवत पयलीं हांगा भितर आसपा जाय. सरकारा भितर 100% आसून सुद्दां करून घेतले कडेन ना ह्या विशयार तुमी विचार करपाक जाय. आनी सरकारा भितर आसून नासून सुद्दां हांवें कितें केले कडेन आसा तें म्हाजें कॉन्ट्रिब्युशन आसा. तुम्ही आता काँग्रेस कॉन्टेस्ट करता म्हणटा जर हिस्ट्री पळयत जाल्यार सांगायची जाल्यार काँग्रेस एकदाच जिखल्या पण आता तुमकां कितले डिफिकल्ट परत सांगे वयले तमाम जे आमचे काँग्रेस प्रेमी आसा जे जाणटे लोक पयलीं साकून जे काँग्रेस येवपा जाय म्हणून झडटाले ते परत एकदां जागे तांकां खबर आसा की परत एकदां आमकां प्रसाद गांवकाराच्या नांवान परत काँग्रेसीचे आमचे कॅन्डिडेट जर आमकां मेळ जायत जाल्यार आमी ताका जिखून हाडटले हो विशय आसा. सो परत एकदां सांग्या भितर काँग्रेस गेल्ल्या 20-25 वर्सां नंतर परत काँग्रेस आमी हाडपाचो प्रयत्न सगळे लोकांच्या कंट्रिब्युशनांतल्यान आमी करतले कित्याक सांगेच्या लोकांचो एक हांव आजून भायर सरना प्रचाराक अजून प्रचाराक भायर सरना लोक म्हाजे पर्यंत येता कितें आसता म्हणून विशय सगळे सॉल्व जाल्ले कडेन आसात पूण प्रचाराक अजून भायर सरना. आयज जेन्ना प्रचाराक भायर सरतले कित्याक लोक म्हाका रावता म्हाका खबर आसा आनी पळोवपाक जाय लोकांनी सगळ्यांनी विचार करचो प्रत्येक जण कॅन्डिडेट आसा तेंची विचार करचो आनी तेंची तेणी स्वता भितर तेजी आजमावन घेवचें की हो कॅन्डिडेट कसो आसा तो कसो आसा तो कसो आनी तेणी लोकांनी विचार करचो कित्याक शेवटी सांग्या भितर मॅक्झिमम कितें जालां आनी कितें जावपा आसा किंवा लोकांक कशें फाटली गेल्ली 5 वर्सां कशी गेली आतां कशी गेली तेची फाटली 10 वर्सां कशी गेली हे सगळे लोकांनी विचार करचो. सगळे लोक आसा हांगाच आसा. सो तेणी हें जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता हे फाटी काँग्रेस परत एकदां म्हाजी स्वताची जे आमचे बरोबर इंडिपेंडंट जे वोटर आमगे आशिल्ले प्लस पार्टी आमगे काँग्रेसीचे जे प्रेमी सगळे आसा हे सगळे एक कडेन आयले नंतर काँग्रेस ही फॉर्म जातली दुबाव ना. तुमचे ऑपोजीट केल्लो थोडे काँग्रेसकारांनी काँग्रेस काँग्रेसीचे काही लोक आसता प्रत्येक पार्टी भितर सगळेच एक मनाचे आसता अशें ना सगळ्यांचे विचार वेगवेगळे आसता कळ्ळें तुका. सो काही जे 4 लोक आशिल्ले ते कदाचित करता आशिल्ले तातूंतल्यान म्हाका कांय तो फरक पडपाना कित्याक आमी जेन्ना पावल दितले तेन्ना तेंचे ते विचार ते करतले. आनी काँग्रेस पार्टीचे जे आमगे लोकल कार्यकर्ते आसा लोकल ब्लॉक जो आसा तो सक्षम आसा तेंची बरें कितें आनी वायट कितें विचार करपाक ते सक्षम आसले त्या कारणान कांयच हो विशय म्हाका फुडें बांदकर जावचो ना अशें म्हाका दिसता. काँग्रेसान कन्फर्म केलं आतां आमी म्हणजे आज एंट्री करतले आनी तेजे नंतर तांणी विचार करपाक जाय की हेजे प्रसाद इंडिपेंडंट रावलो पयलीं आनी हांव पयलीं यूथ प्रेसिडेंट पयलींचो काँग्रेसीचो युथांतल्यान काम करून भायर सरलो आसलो मदीं 2 टर्म जे आसा म्हणजे 2012 आनी 2017 हे टिकेटीच्या कांय इतलो मातशें थोडेफार आमचे भितर हें जालें ना म्हणना हांव पूण आतां हे फाटी ती संदी ते भायर उडोवची ना कित्याक तांकां सीटू आमच्या काँग्रेसीन जाय आनी परत एकदां जिखून हाडपाचो प्रयत्न करतले. सगळ्यांक हांव एकूच अपील करता सगळ्या लोकां कडेन म्हाज्या सांगेच्या आयज आमी रेजिग्नेशन दिल्ले कडेन आसा मे बी आयज सांजचो किंवा फाल्यां सकाळी चड करून आयज सांजचो आमी जॉयनींग घेवपाचो विचार करता. मातशेलो एक फास्ट जाल्ले कडेन आसा मुवमेंट तर म्हाजे लोकां कडेन म्हाजे जे कार्यकर्ते आसा म्हाजे सगळे जाणटे लोक आसा सगळे आवय बापायक सगळ्यांक हांव विनंती करता की आयज मोस्टली जॉयनींग जातले आमी कोणा कडेन मेसेज पावल ना कितें जाल्यार कोणी रागार जावचें न्ही सगळे परत एकदां फाल्यां काँग्रेसी एंट्री केले नंतर प्रचाराक प्रमाणे चालू जातली. सगळ्यांचेर एक विश्वास दवरतो जो 5 वर्सां म्हाजेर दवरले कडेन तो विश्वास परत एकदां सगळ्यांनी दवरचो आनी परत एकदां सांगे भागाक काँग्रेसीच्या नांवान फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करपाचो विचार करचो इतलें सांगता. थँक्यू.